नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राज्याच्या उदरगतींतल्यानूच देशाची उदरगत हो आपल्या सरकाराचो मंत्र आसा अशें प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. तेलंगणांत आदिलाबाद हांगा 56,000 कोटी रुपयाच्या उदरगतीच्या कामाचो बुनयादी फातर आनी कांय प्रकल्पांचें लोकार्पण केले उपरांत आयोजीत भौशीक सभेक प्रधानमंत्री उलयताले. देशाच्या उदरगतीचो लाव राज्य पावंड्यावेल्या सामान्य मनशा मेरेन पावचो हे खातीर केंद्र सरकार प्रयत्नशील आसा अशें ताणें सांगलें. ह्या कार्यावळींत तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हाजीर आशिल्ले. देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं. पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही उसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी. लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है. हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास. हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं. ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है. संसद वा विधिमंडळान पैसे घेवन मतदान करपी वा प्रश्न विचारपी लोकप्रतिनिधींक कायदेशीर कारवाये सावन संरक्षण मेळचें ना असो इतिहासीक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दिला. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड हांच्या फुडारपणाखाला 7 वांगड्यांच्या संविधान पीठान आयज हो निर्णय दिला. ह्या संदर्भात 1989 वर्सा दिल्लो निवाडो न्यायालयान भायर मारला. संविधानाच्या कलम 105 आणि 194 प्रमाण संसद वा विधिमंडळातल्या वक्तव्यां खातीर लोकप्रतिनिधींक सर्वसामान्य कारवाये सावन संरक्षण मेळटा. मात प्रश्न विचारपा खातीर वा मतदान करपा खातीर लाचखोरी ही बाब भौशीक जिवितांतली प्रतिमा मलीन करपी आशिल्ल्यान कलम 105 आणि 194च्यो तरतुदी ह्या संदर्भात लागू जायनात अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या निर्णयाक येवकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निवाड्याक लागून राजकारणांतलो भ्रष्टाचार पयस करपाक मदत जातली अशें तांणी म्हळां. आंतरराष्ट्रीय संदर्भात देशहिताचे निर्णय घेवपा खातीर संरक्षण मळावेली आत्मनिर्भरता गरजेची आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. नवी दिल्लीन आयोजीत डिफ कनेक्ट 2024 ह्या संरक्षण विशयक कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री राजनाथ सिंग उलयताले. यदि हमारे युवा 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो सरकार 100 कदम आगे बढ़कर उनकी मदद करेगी. और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमने अपने कार्यों से इसे सिद्ध भी किया है. हम आईडेक्स से बढ़कर आईडेक्स प्राइम लेकर आए और 1.5 करोड़ रुपए की मदद को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक किया है. और इस पार्टनरशिप की सफलता को वाइडली रिकॉग्नाइज भी किया गया है. यह हमारे नौजवानों की मेहनत का ही परिणाम है कि आईडेक्स को प्राइम मिनिस्टर्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है. पाकिस्तानाच्या प्रधानमंत्री पदाचेर पाकिस्तान मुस्लिम लीगाचो फुडारी शहबाज शरीफ हाची निवड जाल्या. प्रधानमंत्री पदा खातीर आयज जाल्ल्या वेंचणुकेन तांकां 201 मतां मेळ्ळीं जाल्यार इम्रान खान हांचो तेंको आशिल्ल्या पीटीआयचे उमेदवार ओमर अयूब खान हाका 92 मतां मेळ्ळीं. प्रधानमंत्री पदा खातीर आपल्याचेर विश्वास दाखयल्या बद्दल शहबाज शरीफ हांणी तांकां तेंको दिल्ल्या सगळ्यांचे उपकार मानल्यात. प्रधानमंत्री पदाच्या ह्या वेंचणुके वेळार पाकिस्तानच्या संसदेंत कांय काळ बोवाळ जालो. पीटीआयचो तेंको आशिल्ल्या खासदारांनी इम्रान खान हांच्या सुटकेची मागणी केली आनी शरीफ हाच्या आड घोशणा दिल्यो.
दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर भाजपा कडल्यान 5 संभाव्य उमेदवारांची नावां केंद्रीय संसदीय मंडळा कडेन धाडिल्ली ताचेर अजून निर्णय जावंक ना अशें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट नानावडे हांणी आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केलें। पणजेंत पक्षाच्या मुख्यालयांत आयोजीत केल्ल्या भाजपा गाभो समितीच्या बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे विशींची अदीक म्हायती दिली। एकंदर भारतीय जनता पार्टीच्या साऊथ गोवा सिटाच्या बद्दल जी चर्चा सुरू आसा वेगवेगळ्या प्रेस मिडियांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की एकंदर भारतीय जनता पार्टीत 5 नांवां ही शॉर्टलिस्ट जाल्ली आनी 5 नांवांच्या भितर 2 जाणांनी आपलो इंट्रस्ट न दाखयल्ल्या कारणान स्क्रुटनी कमिटी जी पयली मिटींग जाता इलेक्शन कमिटीच्या पयलीं तातूंतल्यान 3 नांवां शॉर्टलिस्ट जाल्ली आनी 3 नांवां शॉर्टलिस्ट जाल्या उपरांत ती इलेक्शन कमिटी कडेन गेली। ह्या 3 नांवांच्या बरोबर आनीकूय महिलांची नांवां जी आसा कारण आमी सदांच पळयता की पुरुषांचीच नांवां कित्याक धाडली वता कारण आमचे बाकीच्या राज्यांनी एकंदर जेन्ना 10-15 सीट आसता तेन्ना 10-15 सिटांच्या जाग्याचेर एक 7-8 सिटांच्या जाग्याचेर महिलांची नांवां ते धाडटा पण गोंयांतल्यान आज पर्यंत आमी महिलांची नांवां धाडूंक नाशिल्ली। तसो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीन पुराय भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल टिमीन आमकां रिक्वेस्ट केल्या की तुमची नांवां येता आसतना महिलांची नांवां येवप गरजेचें आसा आनी ह्या नांवांतल्यान आमी तेज्या उपरांत सर्वे करतले आमी स्क्रुटनी करतले आनी तेज्या उपरांत नांवां सिलेक्ट जातलीं। राज्य सरकारान चालीक लायिल्ल्या पंचायत चलो अभियाना अंतर्गत शेती मंत्री रवी नाईक हांणी आयज दिवचल नगरपालिका वाठाराक भेट दिली। पालिका सभाघरांत जाल्ले हे कार्यावळीन दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मुखेल अधिकारी सचिन देसाय आनी हेर सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले। ह्या वेळार मंत्री नाईक हांणी लोकांच्यो कागाळी आनी समस्या जाणून घेतल्यो। येता त्या काळान लोकांचे प्रश्न सुटावे करतले अशी गवाय मंत्री नाईक हांणी ह्या वेळार दिली। तो आमकां आर्गीची पॉलिसी संबंधी गोंयांक ना हांगाची पॉलिसी ती आमी पयलेच फावट केल्या ती आमची आतां 7 तारखेर रिपोर्ट येतलो आनी ती आगरची पॉलिसी कशी आमी जमीन हे ते सगळे गरजे पाळपाचे शेतकऱ्यांक कितें मदत मेळपाची सगळें तितून आसा तो दितलो आनी त्या बरोबर 7 तारखे नंतर मागीर 7 तारखे नंतर तुमकां कळटलें। पुराभिलेख पुरातत्व आणि भौशीक कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी आयज पर्वरे मंत्रालयान पुरातत्व खात्याच्या संकेतथळाचे लोकार्पण जालें। पुरातत्व खात्या संदर्भातली माहिती लोकांक ह्या संकेतथळा वरवीं सोपेपणान मेळटली असो विश्वास मंत्री फळदेसाय हांणी उक्तायलो। इतिहासाचे अभ्यासक पर्यटक आनी विद्यार्थी हांकां राज्यांतल्या इतिहासीक वास्तू आनी थळांची माहिती ह्या संकेतथळावेल्यान मेळटली अशें तांणी सांगलें। आणि आमच्यो ज्यो स्कीम्स आसतल्यो किंवा आर्काइव्स मॉन्युमेंट्स आसतले ऑल दोज नोटिफाईड मॉन्युमेंट्स अँड वॉट एवर एड-ऑन्स दॅट वी डू टाइम टू टाइम people should have access to all those on the first instance. Even if any tourist आयले टुरिस्टांक सुद्दां ती केल्या नंतर which is the best one, where should we visit it, they should get information of all the monuments on the website. So this is going to help the tourist as well as all those history students or those other schools who wish to visit the forts, and before going practically on physically on the fort, they will come to know which is the best site and think गेल्यानंतर खंयच्यान access आसा कितें आसा, all that information will be loaded on this website. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्रीडी चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान। नमस्कार।